म्हापशा कुचेले शेतकारांनी हैदराबादच्या नव्या जातीच्या भाताचे पीक लुयले। सोना मसुरी, ज्योती, बासमती वेगवेगळ्या जातीचे भात कुचेले लायला। पीक मेळ्ळा ताचे शेतकार सामके खोशी। बाकीच्या शेतकारांनी हो प्रयोग करून पळोवचो म्हण तांणी उलो मारला। आता तांकां प्रश्न उरला तो गिरणीचो। भात काडपाक तांकां बांद्यार वचचें पडटा। सरकारान तसली एक गिरण घालून दिवची म्हूण कुचेलकार मागतात। हे जे आसा न्हू ते सोना मसुरी लायिल्ले आसा। हेका कमीत कमी आतां वयतलो हो म्हयनो सरळ वयतलो निकतें भायर सरता तें। तशेंच हेवटेन ज्योती लायिल्लें आहा। कितें ही नवी वरायटी ती सोना मसुरीची। आनी ते फुडें लायिल्लें आहा ते शुभांगी लायिल्लें आहा। ती एक लायिल्ली आसा 5 म्हयन्याच्या फुडें लायिल्लें आहा, म्हणजे पळोवपाक लागून तेजे कणक। पूण बोतो बरो आहा तेचो, मोठो सारको। थंय बांद्या वयता आमी, बांद्या वयता ते दळवीच्या गिरणीर वचोन बांद्यासून हाडटा काडून। आनी कितें करतलो? तांदूळ बरो आहा, मस्त, तांदळाक काय फेल ना। पण फक्त आमकां गिरणीचोच प्रॉब्लेम जाता। जर तर आमी अशें वरायटी लायले जाल्यार सरकारान एक तरी कोणाक दिवंक जाय स्पॉन्सर्ड करून। आयज साळगांवकर बाबान बासमती जी वरायटी लायल्या, आयज ना म्हटलें जाल्यार 104 दीस जाले लावन तांकां। 104 दिसान ही धाकटी वरायटी, शॉर्ट वरायटी। व्हडली लांब जर जाल्ली जाल्यार हांगा मातसो पावस बी पडलो जाल्यार पडपाची शक्यता आसता, भितर तुजे ग्रेन्स लॉस जाता। आयज जर तुवें कणसां जर पळयली जाल्यार एका कणसाक ना म्हटलें जाल्यार एक 10 ते 15 स्पायकलेट्स आसा। प्रत्येक एक स्पायकलेट जे आहा ताका ना म्हटल्यार 10 ते 15 तांदूळ आहा, म्हणजे अरावंड 100 ते 150 तुका तांदूळ एका आसा, कणसां आसा एका। सो आयज तेजे ही वरायटी जाल्ली बरी आसा। जरी बासमती खातीर तसो सेंटेड वास गोंयान येयना, आमचें कोमट हवामान आसल्या कारणान पिकपाकूय मातसो चड टायम लागता। पूण वरायटी शॉर्ट आसा, तेजे हे बरे दाणे भरलेले आसा। पूण जाली 2 वर्सां जाली आमी भायली पिकां हाडून हांगसर काडपाची तयारी केल्ली आहा। पोरू आमी सांगपाचें आमी सोना मसुरी काडली, सोना मसुरी सक्सेसफूल जाली। आनी ह्या वर्सा सांगपाचें हैदराबादसून सीड्स आमी हाडलेले आहा बासमती, आनी ते बासमती लायले। आनी सांगपाचें म्हणजे आयज हार्वेस्टिंग चलता, खरेंच बरें मना सारकें पीक जाल्लें आसा। सो त्याचे एक विचार आसा की बासमती रायस हांगर रोयल्यार आमचे कडेन हांगर तांदूळ काडपाची काय व्यवस्था ना तशी। सो त्याचे पद्दतीची एक गिरण हांगर बार्देस एरियन खंय तरी आसची अशें त्याचे विचार आसा। सो ते आमी सरकारा फुडें मांडटले त्याचे विचार की नगरगांव वेळूज जंक्शनार दाबोस पुला कडेन रस्त्यार लोक स्पीड ब्रेकर मागतात। ह्या जंक्शनार लोक सोनार वटेन गाडी भितर घेतना फाटी फुडें पळयनात, डायरेक्ट क्रॉस येतात। जंक्शनार ह्या पयलीं बारीक बारीक एक्सिडंटूय जाल्यात। मोठे अपकिर्त घडचे पयलीं थंय बेगोबेग स्पीड ब्रेकर घालचो म्हूण लोकांची मागणी। हेच ते नगरगांव सोनाळचे दाबोस पुला कडले जंक्शन। ह्या जंक्शनार पळयात गाडयो कश्यो यो वच करतात त्यो। गाडी भायर भितर घेतना कांय जाण पळय नासतना चल्ले। वेळ बरो जाल्यार सगळें बरें। हांगा हाजे पयलीं बारीक सारीक एक्सिडंटूय जाल्यात, मात सरकारी यंत्रणांचे दोळे अजून उगडिल्ले ना। आतां थळावेच थंय स्पीड ब्रेकर मागतात। स्पीड ब्रेकर जावचो, कित्याक हांगासून नगरगांव रोड आसा न्हू, तो नगर गाडी वयता परत सावड्डे येता, सोनाळ सावड्डे असून चालू आसा गाडयो। एक्सिडेंट जाताच जाता न्हू। थंय 3 रस्ते एकत्र जाता। एक हायवे सरळ वाळपयच्यान नगरगांव वचपाक आसा, आनी थंय ते क्रॉसिंग जावन दाबोस पुलाच्यान सोनाळ वचपाक वयता। तेन्ना हांगा स्पीड ब्रेकर जावपाक तर बरेचशे हांगा वेळूजपूरच्या हेच्या कडेन बरेच एक्सिडंट जाल्ले आसा। भुरगे आतां ती कॉलेजची बिची भुरगीं वयता ती आतां गाडयो स्पीडीत चलयता। स्पीड ब्रेकर जर घातलो तर अपघात कमी जातले अशें आमकां दिसता। प्रत्येक जण आपल्या उशीर जाता म्हणून
गाडी फास्ट मारून वता. समोर गोरवा असतात, कोण कचरेवाला आपलं बॉक्स घेऊन वता कचऱ्याचं. एका वाटेन त्या जंक्शना वयल्यान दुसऱ्या वाटेन गाडी येता, समोरच्यान गाडी येता, ओव्हरटेक करता. हे ओव्हरटेक करताना भुरगे पळयनात, आताचे भुरगे स्पिडीन चलयतात. हांगा ह्या ठिकाणी ह्या जंक्शनाचेर स्पीड ब्रेकरची गरज अत्यंत म्हणटा तशी गरज आसा. बेगिनात स्पीड ब्रेकर जावपाचो. गजाल आमदाराच्याय कानार घालून जाली, मात थंयच्यानूय हालचाल कांयच ना. आणि लोक गाडी कितें फास्ट येता न्हू, लायट मारून हात दाखलो फाटली गाडी रावना आमकां उबी करची पडटा. ते गेल्या उपरांत आमी वयता मागीर. सांगलेलें अर्दी बडी करून बाबा तर हें करता मागीर बाबान काय रावंक ना. अजून मेरेन तरी मोठे अपरकीत जाल्ले ना. सरकार कोणाक रावता काय म्हूण लोकांक प्रस्न. तर हांगा ह्या रस्त्याक आनी ह्या तिनय रस्त्याक खरो स्पीड ब्रेकर जावपाक जाय, कित्याक हांगा एक्सिडेंट जावपाचो चान्सीस खूब आहा. ताका लागून हांगा स्पीड ब्रेकर जावपाकच जाय, नाजाल्यार केन्ना तरी एक्सिडेंट जातलो आनी मागीर सरकाराक जाग येतली. तेच्या पयलींच तेंच्यांनी केल्लें बरें आहा. बारीक बारीक एक्सिडेंट जाल्या, व्हडलो अजून जावंक ना, पूण तो जाय मेरेन रावपाक जाय अशें काय ना न्हू. तेच्या पयलींच सरकारान जाग येतली बरी. प्रुडंटा खातीर विश्वनाथ नेने. घेऊया एक ब्रेक.